म्हाका दिसता हांवें एज अ म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन 13 एप्रिल 2022 हांवें चेअरपर्सन जाल्लो. तेजे नंतर 1 वर्सा नंतर आमचें इलेक्शन जालें. इलेक्शनाक आमची फूल आमची मेजॉरिटी आयली आनी परत एकदा म्हाका एक संदी कावन्सिलरांच्या पार्टीन दिली आनी हांव परत एकदा 16 मे 2023 परत हांव चेअरपर्सन जालो पोंडा म्युनिसिपालिटीचो. आतां ऑलमोस्ट 7 म्हयने जाले आनी ह्या 1.5 वर्साच्या कारकिर्दींत पयलींचो टर्म 1 वर्साचो आशिल्लो आनी आतां ऑलमोस्ट 7 म्हयने जाले. तातूंत खूब आमी स्ट्रीमलायन केला आनी खूब आमी काम जे आमी करपाक घेतलां आतां ते 1.5 वर्सां भितर जे आमी कामाचें स्पीडअप केल्लें काम तेजे आज म्हाका दिसता आमी थोडे प्रोजेक्ट्सचे आतां उद्घाटन जातले. फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आसा आमचो काव शेडीचो, जी समस्या आसा सिटी भितर जितली गोरवां आसा तेंच्या खातीर आमी एक काव शेड आमी निरंकाल थंय आमी काव शेड बांदला म्युनिसिपालिटीन आनी ती एरिया बांदून थंय आमी बरो काव शेड बांदून थंय आमी आतां तेजें उद्घाटन 31 डिसेंबराक करपाचें आसा. आनी सगळें काम जालां थंय, थोडे बारीकशें काम थोडें उरलां, पेंटींग अशें बारीक किरकोळ कामां आसा ती सगळीं जातली आनी मागीर 30 तारखेर तेजें उद्घाटन जातलें. खरें म्हाका दिसता आमकां खूब बरें दिसलें की पोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलान ही काव शेड हेजें उद्घाटन आतां जाता आनी जो गोरवांचो इशू आसा फोंड्या सिटी भितर गोरवांक सुद्दां थंय व्हरून आमी थंय बरें खावड घालतले आनी थंय बरें ट्रिटमेंट तेंचें जातलें. सिटींतलीच आसतली सिटी? हय, हे फक्त पोंडा सिटीची जी आसा गोरवां तीच आमी व्हरतले की ही पोंडा सिटी लिमिटा भितर जितले येता तेच आमी तांकां थंय व्हरतले आनी ते 30 तारखेर तेजें उद्घाटन जातलें. तशेंच आमी क्रिमोटोरियम जे आमची मुक्तीधाम क्रिमोटोरियम आसा तेजें काम ऑलमोस्ट चडशें काम जालां. ते जानेवारीन आमी तेजें इनॉग्रेशन हाचो जें लोकार्पण जातलें आनी तेजें सुद्दां फुल्ली तेजें आमी रिनोवेशन केलां. ती खूब कंडिशन तेजें बरें नाशिल्लें, सो तेजें सुद्दां आमी काम फास्ट म्हाज्या कारकिर्दीन आमी कावन्सिलर सपोर्टान आमी ती सुरू केली आनी तेजें आतां काम उद्घाटन जातलें जानेवारीन. तशेंच आमचें गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट जो म्हाका दिसता 12 वर्सां बंद उरलो, तेजे सगळे इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग, सिवील ड्रॉइंग, लिफ्ट, फायर हे सगळे ड्रॉइंग आमी सबमीट जाले. तेजे आतां स्क्रुटनी जाता. तेजे नंतर इमिजिएटली आतां म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्यान तेजे टेंडर जातले आनी टेंडर जातकीच म्हाका दिसता बाय फेब्रुवारी आमकां वर्क ऑर्डर आमी तें काम सुरू जातलें, जेणे करून थंय एकूच स्लॅब घालपाचो आसा आनी ते जातकीर बाकीचें फिनिशींग काम मॅक्झिमम एक 6-7 म्हयन्या भितर ती रेडी जातली आनी जेणे करून म्हाका दिसता ती बिल्डींग जातकीच खूब लोक इंट्रस्टेड आसा. कळटा हेजे करून की ती बिल्डींग सारकी सिटीन आसा पूण तेजें ऑक्शन जातलें आनी बांदतकीच आनी ती खातीर आमकां रेवेन्यू म्युनिसिपालिटी खूब येतलो. ती इतले वर्सां ती बंद उरली पूण आमी जेन्ना हांव चेअरपर्सन जालो तेन्ना आमी ती हाती घेतले सगळे ऑफिसराक आनी आमचे कावन्सिलर हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी तें काम सुरवात केलें आनी तेजें आतां म्हाका दिसता खूब बरें दिसता की ती बिल्डींग जी इतली सिटीन आशिल्ली तेजें काम आमी आतां सुरू करतले. तशेंच न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स हो सुद्दां म्हाका खूब वर्सां 12 वर्सां बंद पडल्या. जेन्ना हांव चेअरपर्सन जालो तेन्ना हांवें पळयलें की ती थंय ट्रान्सफॉर्मर रिचार्जूच जावनाशिल्लो, सो ते थंयच्यान सुरवात केली. एक आमी फोन केलो थंयच्यान तेणें म्हाका फिडबॅक दिले कितें इशू आसा तो. तेजे नंतर आमी तो ट्रान्सफॉर्मर अरावंड 15 लाख म्हणून तो रिचार्ज केलो. लायटी भितर लायट्स येताली, वायर्स, केबल्स ते सगळे आमकां रिप्लेस थोडे करचे पडले कित्याक ते कंडिशन वायराची सामकी कट जाले खूब कडेन वायर्स. तशेंच आमी ते केले. मागीर आमी लायट्स मागीर सगळें क्लिनींग हे सगळें आमी आतां जालें आमचें. इवन आमी सेक्युरिटी गार्ड्स 5 सेक्युरिटी गार्ड्स करपाचो रिक्विशन धाडलां आनी मागीर आमी आतां फायर लिफ्टाची सुद्दां म्हाका दिसता आमी आतां रोखडें काम आतां मेंटेनन्स काम तें सुरू जातलें. सो जेणे करून म्हाका दिसता मॅक्झिमम 20 days 15 ते 20 दिसां भितर आमी ते फुल्ली ऑपरेशन करून आमी ऑक्शन करपाक घेतले. द न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स ते इतले वर्सां बंद पडले. ती मोर दॅन 200 शॉप्स आसा, थोडी रिहेबिलिटेशनाक गेला. तें जातकीर म्हाका दिसता ते सगळे इश्यूज थंय कितें आसा ते सगळे आमी सॉल्व करून आमी ते ऑक्शन करतले आनी ऑक्शन करतली तेजो सुद्दां रेवेन्यू आमकां म्युनिसिपालिटी घेवन आमी सेल्फ रिलायंट आमकां कसोच मागीर फुडें प्रॉब्लम जावपाक जायना असो आमी ते हे 2 प्रोजेक्ट्स आमचे कंप्लीट जातकीच आमकां खूब
ताजो हेल्प जातलो. आनी तेज्या नंतर म्हाका दिसता आमी जे वेरी डेव्हलपमेंट कामां जे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर तशेंच आमचे गव्हर्मेंट ग्रांट्स हेज्यातूंतल्यान आमी वेगळ्या वेगळ्या सिटीन वेगवेगळे ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स घेतल्या. मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री रवी नायक सर यांच्या फंडांतल्यान आनी तेंचें मार्गदर्शन हेंचे आमी बरो एक ब्युटिफूल पार्क जो आमचें गार्डन आसा तेजे सायडीन आमची बरी अरावंड मोर देन 16,000 अरावंड सॉरी 13,500 मोर देन 13,000 जागा आसा. ती जागा आमी आयडेंटिफाय केला अरावंड 6,000 ते 6,500 भितर आमी व्हडलो पार्क वॉकिंग ट्रॅक आनी बाकीची बरी खूब सुविधा आसतली थंय. असो बरो ट्रॅक आमी बरो वॉकिंग पार्क जॉगर्स पार्क हो आमी करपाक सोदता जेणे करून लोकांक थंय येवन की आज हेल्थाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा लोकां खातीर आनी थंय बरो पार्क आमी थंय डेवलप करता. तेजे ऑलरेडी आमी कॉन्सिलान आमी रेजोल्युशन घेतलां. सगळे कॉन्सिलरान युनेनिमसली रेजोल्युशन घेवन आमी धाडलां आनी PWDचे एस्टिमेट ऑलरेडी चालू जाला. तेजे आमी फॉलोअप करता. त्याच बरोबर आमी पळयलां की आमचे गाडे खंय खंय बस स्टँडार आसा थोडे वयले बाजार आसा सगळे स्प्रेड आउट जाल्ले आसा. सो तेज्या खातीर म्हाका हांवें फूड एंड ड्रग्साचे ऑफिसर राजाराम पाटील हेंचे कडेन आमचो डेप्युटी डायरेक्टर कडेन हांव उलयल्लो तेन्ना तेणी रोखडेंच मान्य करून ते आनी तो रिचर्ड तेचो ऑफिसर ते हांगा आयले आनी फॉलोअप करून ते आयले आनी तेणी तेंचे थ्रू आमी तांकां आमी कॉन्सिलान तेंय रेजोल्युशन घेतलां की फूड कोर्ट आमकां करपा खातीर थंयच आतां जो पार्क येतलो ते आमी एक बरो फूड कोर्ट करपा खातीर जेणे करून लोकांक बरी थंय जेन्ना फूड एंड ड्रग्स इनवॉल्व आसा तेन्ना लोकांक बरें खावपाक मेळटलें. लोकांक तांचो बरी फेसिलिटी आसतली क्लीन फेसिलिटी आसतली आनी तांकांय मॉनिटर जातले ते फूड एंड ड्रग्स आसूं बाकीचे सगळे एजन्सी ते मॉनिटर करतले. सो लोकांक बरें स्ट्रीट फूड जे म्हणजे लोक येतले आतां ते लोक सगळे कडेन स्प्रेड आउट जाला. सो ते ऑलरेडी आमी रेजोल्युशन घेवन आमी ही प्रपोजल धाडपा आसा आतां रोखडेंच. सो म्हाका दिसता आज नाल्यार फाल्यां आमचो प्रपोजल देखून आज आमी धाडपा आसा प्रपोजल. ते सगळे रेजोल्युशन घेवन आमकां सायटीर वचून ते सगळे आमकां आयडेंटिफाय करची पडली. 1,000 स्क्वेअर मिटर आमी आयडेंटिफाय केला थंय. सो ते एक आमी मेजर आमचे डिसिजन कॉन्सिलान आमी घेवन ते आमी फूड कोर्ट करपाचें डिसिजन घेतलां. आनी तशेंच आमी म्हाका दिसता कॉन्सिला खातीर जेन्ना हर्स वॅन आमकां जाय पडली की आमची ती कंडिशन हर्स वॅन बरी नाशिल्ली आनी मोबायल मॉर्गे आमकां जाय आशिल्लो. तेज्या खातीर मागीर जेन्ना हांवें MRF कंपनीचे GM तांकां हांवें लेटर पत्र बरयलें की आमकां थ्रू गव्हर्मेंट तुमच्या CSR फंडांतल्यान आमकां कितें मदत जातली. तेणें इमिजिएटली आमकां MRF कंपनीचे जे GM आसा राजू तेणें रोखडेंच आमकां होकार दिलो. तेंचे मॅनेजमेंटान जे तांकां चेन्नय आसा तेणें आमकां होकार दिलो आनी रोखडेंच आमकां हर्स वॅन आनी मोबायल मॉर्ग हे अरावंड 30 lakhs हे आमकां तेणें प्रोवायड केलें. तेजे नंतर आमी पळयलें की इतले हर्स वॅन आनी मोबायल मॉर्ग आमचे लोक आतां व्हरपाक लागले की मडगांव सुद्दां भायर गोंया भायर सुद्दां सगळे कडेन आतां आमचे हर्स वॅन लोकांक खूब गरज आशिल्ली आनी आमची ऑलरेडी एक आसा पूण ती कंडिशन बरी नाशिल्ली. सो हें करपा खातीर आमकां दिसता सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटा. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून कंपनी आमकां हेल्प करता. तशेंच आमी आनी MRF कंपनीक बरयलां की आमी प्लास्टीक वेस्ट आमी पयर प्लास्टीक ड्रायव्ह केलो. आमी सगळे कडेन एवरी वॉर्डान वचून आमचे कॉन्सिलर आमचे MLA ऑनरेबल मिनिस्टर आशिल्ले शाळेची स्कुलाची भुरगीं आशिल्लीं प्रिंसिपल्स आशिल्ले आनी वेगवेगळ्या स्कुलां हेल्थाचे स्टाफ आशिल्ले सगळ्यांनी आमी केलें. पूण आमी लोकांक आनी फेसिलिटी दिवपाक सोदता की जे बाजारांत लोक येता तांकां क्लॉथ वेंडींग मशीन म्हणजे कॉयन घालतकीच तो बॅग क्लॉथ बॅग येतले. सो ते आमी हांवें पत्र जेन्ना बरयलें तें सुद्दां आतां तुमच्या बोर्ड मिटिंगेक थोडे दिसान क्लियर पास जातले आनी ते आमकां क्लॉथ वेंडींग मशीन एक 3 तरी आमकां मेळटली MRF प्रोवायड करतली जेणे करून आमी जे वेंडर्स आसा तांकां आमी सांगतले की क्लॉथ मशीन आमी तुमच्या बाजारान आमी इन्स्टॉल करतले. लोकांक एक फेसिलिटी की लोकांक आमी प्रोवायड करता की तुमी ती टू प्रमोट चेंज ऑफ बिहेवियर चेंज करपा खातीर आनी टू प्रमोट क्लॉथ बॅग्स आनी हेज्या खातीर आमी हे प्रोवायड करतली फेसिलिटी. आनी जेणे करून वेंडराक सांगता तुमी प्लास्टीक बॅग कोणाक दिनाका तुम्ही लोकांक डायरेक्ट करा की आमचे क्लॉथ वेंडींग मशीन आसतली. तेजे दृश्टीकोनान MRFन आमकां एश्युरन्स दिला ते आमकां ते प्रोवायड करतले. खंय लोकेट करतले लोकेट आमी वयल्या बाजारान एक करतले आनी एक बस स्टँडार एक करपाक शकता आमी आनीक लोकेशन आमी ठरयतले खंय लोक चड मुवमेंट आसा लोक शॉपिंगाक येता
त्या प्रमाणे आमी थंय एक करता. जेन्ना म्हाका दिसता हे आमकां CSR हेल्प करतकीच ते फंड हांवें एक ट्रक घेवपाक आमकां एक ट्रकाची खूब गरज आतां. थोडे आमचे ब्रेकडावन जाला थोडे, पूण तेज्या खातीर आमी तो फंड जो आमकां सेव जालो CSRांतल्यान ते फंड आमी हाका डायवर्ट केलो आनी आमी तो एक ट्रक आमी ऑलरेडी रिक्वेशन धाडला, प्रपोजल धाडला. तो आमी एक ट्रक आमकां त्या पयशाचे सेविंगाचे आमकां ट्रक आमी घेतलो आनी तो वडांनी ड्राय वेस्ट कलेक्ट करपाक, गार्डन वेस्ट हे सगळे वेगळे वेस्ट आसता आनी वेट वेस्ट हेंच्या खातीर आमी तो ट्रक यूज करतले. बाकीचे प्रोजेक्ट्स आमी पायपलायन आनी घेवपाचे आसा फुडें, पूण हे सगळे प्रायोरिटीचेर हे सगळे आमी रेवेन्यू हाडपा खातीर हे सगळे आमी प्रयत्न करता आनी आमची म्युनिसिपालिटी आमी एफिशियंटली आनी चलोवपाक आनी आमचे एफिशियंट जावपाक आमचे सगळे स्टाफ आसूं, टेक्निकल स्टाफ आसूं, चीफ ऑफिसर आसूं, आमचे कावन्सिलर्स आसूं, हेंचे सगळ्याचे युनानिमसली आमी सगळे काम करता. आनी चड करून आमचो हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर हेंचो आमकां खूब हेल्प आसा. तशेंच हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत, जी सुडाचे ऑफिशियल्स, आमचो हॉनरेबल अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर श्री राणे, हे सगळ्यांचो हेल्प आसा आनी सगळ्याच्या लोकांचो हेल्प, कंपनीज जे CSR कंपनी हेंचे हेल्प आसा. पूण आमी फुडें वचपाक शकले आनी इवन आमकां बेस्ट ULB इन बल्क वेस्ट जनरेटर मॅनेजमेंट आमकां सुद्दां नितळ गोंय एक समीट जालें आजगांव, थंय सुद्दां आमकां अवॉर्ड मेळ्ळा हालींच गेल्या म्हयन्यात. सो वी आर बेस्ट बल्क वेस्ट जनरेटर मॅनेजमेंट म्हणून. सो आनी दुसरी आमकां चॅलेंज आसा हे सॉयड वेस्ट मॅनेजमेंट. हे सॉयल वेस्ट मॅनेजमेंटान आमी म्हाका दिसता खूब आतां सद्या आमकां 10.5 TPD आमचो वेट वेस्ट आमी जनरेट करता, 10.5 TPD टन्स पर डे. तशेंच ड्राय वेस्ट 5 TPD पर डे. सो आतां 10.5 TPDचो आमी वेट वेस्ट जाता, तेच्या खातीर 1.5 TPD बायोमिथेनेशन प्लांट ऑलरेडी आमी इन्स्टॉल केला. पूण उरिल्ले जे आसा 9 TPD हेच्या खातीर म्हाका दिसता आमकां ऑलरेडी आमी आतां आनीक प्रोसेस चालू आसा. आमचो प्रोसेस आमचें ऑलरेडी काम सुरू जालां आनी 5 TPD बायोमिथेनेशन प्लांट आमी घालता टू ट्रीट वेट वेस्ट. की आतां सद्या आमी जो वेट वेस्ट आसा तो सालिगांव आमी धाडटा आतां 1.5 TPD सोडून. सो आतां आमी 5 TPD एक ऑलरेडी बायोमिथेनेशन प्लांट घालता, जेणे करून आनी म्हाका दिसता 5 TPD 1.5 सो वेट वेस्ट तितले वचपाची सालिगांव आमी ते कमी करतले आनी कंप्लिटली मागीर हांगाच आमी वेट वेस्ट हे करपाक ट्रीट करपाक आमचे हे आसा. आनी स्टेट ऑफ द आर्ट आमची MRA फॅसिलिटी आतां जी आसा ती कमी पडटा आमकां, तेच्या खातीर आमी आतां स्टेट ऑफ द आर्ट बरी आनी चड व्हडली विथ स्टेट ऑफ द आर्ट मशिनरीज. म्हळ्यार आतां खबर आसतलें की गार्डन वेस्ट जो व्हडांनी गार्डन वेस्ट जाता तो खूब आसा आनी हेंच कारण आसा की गार्डन वेस्ट जेन्ना लँडफील सायटार वता हे गार्डन वेस्टा खातीर आमी हे की सोदता की एक थंय वूड मशीन, प्रोक्युरमेंट ऑफ वूड मशीन, चिपर मशीन हे आमी घालपाकचे प्रोसेस आमचो चालू आसा. जेणे करून जे गार्डन वेस्ट जितले येतले ते सगळे आमी मशिनान घालून ते आमी ते मॅन्युअर करतले. सो ही गार्डन वेस्ट एवरी वॉर्डांतल्यान आमकां अरावंड 1.5 TPD पर डे येता, सो 1.5 टन्स पर डे. सो हेच्या खातीर आमकां मेजर चॅलेंज जावन आसा की गार्डन वेस्ट खूब येता आनी हेच गार्डन वेस्ट मागीर लँडफील सायडार वता. सो हेच्या खातीर आमी हे मेजर पावल पडलां की आमकां वूड चिपर मशीन तशेंच आनी जे कोकोनट शेल्फ आसा शेल्स कोकोनट शेल्फ तेच्या खातीर सुद्दां आमी कॉय डिफायब्रिंग मशीन हे सुद्दां आमी प्रोसेस चालू आसा. जी सोण्णां आसा तेच्या खातीर एक वेगळी मशिनरी. सो हेच्या खातीर सुद्दां आमी मशिनरी घालपाकचे आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू आसा. आनी जे सायंटिफीक चिकन आनी फीश वेस्ट आसा जो 1 TPD पर डे जाता आमचे जनरेट, तेच्या खातीर सुद्दां आमी रेंडरिंग मशीन आमकां घेवपाक जाय, ते सुद्दां आमचे प्रोसेस चालू आसा. सो सायंटिफिकली हे सगळें करपा खातीर आमचे जे सॉयल वेस्ट मॅनेजमेंटान आमकां स्पेशली आमी फोकस दवरला, तेजेर आमी सेल्फ मिन्स इंटिग्रेटेड सॉयल वेस्ट मॅनेजमेंट सेल्फ रिलायंट जावपाक. सो आमकां हे सगळे फॅसिलिटीज जी आमकां करपाक जाय ही सगळी मशिनरी हाडपाक जाय. मागीर आमी सद्या आमचे ड्राय वेस्ट थोडे ड्राय वेस्ट जो जाता 5 TPD पर डे तो आमी आमचो रिसायकल करता, थोडे रिसायकलर व्हरता, थोडे आमी RDF आसा ते बेलिंग करता. सो हे आमी स्टेट ऑफ द आर्ट MRA फॅसिलिटी अपग्रेड करून थंय मागीर आनी थोडी मशिनरी हाडून थंय सगळे वेवस्थीत जे रिसायकल जावचे अशें आमचें प्लॅनिंग आसा. सो त्या दृश्टिकोनान आमचें खूब आमी काम
चालू केलो. सो आमचें विजन आसा की आमकां जी ही सगळी फॅसिलिटी म्हणजे मॅकनायज्ड MRI फॅसिलिटी, मागीर रेंडरिंग मशीन, वूड चिपर मशीन फॉर गार्डन वेस्ट, रेंडरिंग मशीन फॉर चिकन वेस्ट, मागीर कॉय डिफॅब्रिंग मशीन फॉर कोकोनट वेस्ट, हे सगळें आमी सायंटिफिकली हे सगळे मशिनरी हाडून ते आमी तेजेर काम करपाक सोदता. सॉयल वेस्ट मॅनेजमेंट हो इम्पॉर्टंट पार्ट आसा म्हणजे आमी आसाच, पूण एक सॉयल वेस्ट मॅनेजमेंट तेजो एक भाग आसा, तेजेर आमकां सायंटिफिकली काम करपाक जाय आनी जेणे करून आमी सेल्फ रिलायंट जावपाक जाय तेजे वयल्यान. म्हणून हाजे आमचो प्रयत्न आसा आनी हेज्या खातीर म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आनी आमदाराचो आसात, गव्हर्मेंटाचो आसात आनी तशेंच आमचे कावन्सिलराचो आसा. आनी तशेंच आमी करूच आमी कावन्सिलरान रेजोल्युशन घेतलें की जी आमची MRI फॅसिलिटी आसा ती पयलीं आमी चलयताले आनी आमी 2,40,000 रुपया पर मंथ मोडटाले. सो अरावंड 30 lakhs आमी स्पेंड करताले आमचे लेबर घालून. पूण आतां आमी पयर एक आमकां प्रपोजल आयले, 2 प्रपोजल आयली आनी एक प्रपोजल द रिसिटी नेटवर्क तेणें एक बरें ब्युटिफूल प्रेजेंटेशन दिलें आनी तेणें सांगलें की आमी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमचे 30 लाख आमी सेव करता, आमी सगळें रन करता MRI फॅसिलिटी, आमचे वर्कर्स घालता आनी तुमकां बरी थंय आमी ड्राय वेस्ट सेग्रिगेशन करपा खातीर आमी थंय तुमकां हेल्प करता आनी फॉर ड्राय वेस्ट जी आमी रन करताले. सो ते आमकां स्टेट तेजो आमकां हेल्प जाला. सो आमचें विजन तोच आसा की सॉयल वेस्ट मॅनेजमेंट इंटिग्रेटेड सॉयल वेस्ट मॅनेजमेंट सेल्फ रिलायंट करपा खातीर हे सगळे प्रयत्न आमी करता आनी फोंड्या खातीर एक क्लीन शहर आनी नितळ शहर करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. आमकां सगळ्याचो नागरिकाचो सहकार्य जाय. प्लास्टीक वेस्ट खास करून ना करपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. आमी आमचे तरेन लोक तुमकां हें दितलेच, ते आमी म्हणलां तशे प्रमाणे क्लॉथ बॅग मशीन जें आसा. पूण तुमी सुद्दां आमकां सहकार्य केलें जाल्यार हें आमचें गोंय प्लास्टीक फोंड्या आनी गोंय प्लास्टीक फ्री जावपा खातीर खूब हेल्प जातलो. आनी आतां सद्या तेच आमचें चालू आसा की आमी गार्बेज फ्री सिटी खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसा 3 स्टार रेटींग घेवपाक. आनी तेच्या खातीर आमी कॅम्पेन करतात, पूण तेच्या खातीर समज लोकांनी आमकां चड सपोर्ट सहकार्य दिलो जाल्यार प्लास्टीक जे सिंगल यूज प्लास्टीक इरेडिकेट करपाक म्हणजे ना करपाक आमकां खूब हेल्प जातलो. फाटल्या दिसांनी मास्टर प्लॅन करपाचें कितें चल्लेलें फोंडा? मास्टर प्लॅन आमचो रेडी जाला. मास्टर प्लॅन सुद्दां पळय म्हाजी मिटींग जाला, ते ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीर आसा. तेजे सुद्दां तुमकां फीडबॅक आसा तो जानेवारी म्हयन्यात दिता की पयरूच हांव वचून आयला तेजेर आनी तेजेर सुद्दां पॉजिटिवली डिस्कशन जालां. पयर हांव गेलो 1 विका पयलीं. सो तेजेर सुद्दां हांव तुमकां डिटेल जानेवारी म्हयन्यान सगळें मास्टर प्लॅन दिता. सो सद्या पळय अंडरग्रावंड केबलिंग सद्या चालू आहा पळय फोंड्या सिटीन, तें केन्ना पर्यंत कंप्लीट ना? हॉटमिक्स केन्ना जातलो आमच्या फोंडा? जे आतां अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा ते आतां तेणी अजून आमकां डेट दिवना केन्ना सोंपतले ते. पूण सद्या तेमी जे खणटा ते ऑलरेडी तेमी हें करपाक सुरू केलें, खड्डे मारून ते पॅच करपाक ऑलरेडी काम सुरू जालें. फोंड्या सिटी भितर खूब कडेन जे वेगळे कॉन्ट्रॅक्टराक काम पडलां ती ऑलरेडी काम सुरू केलें. सो हॉटमिक्स म्हाका दिसता जो मेन आतां जो आसा मारुती मंदिर टू संगम बेकरी तेजें काम म्हाका दिसता रोखडेंच आतां सुरू जावपाक जाय. ते पॅचींग तो काम चालू आसा तेंचें, ते पॅचींग कळ्ळें की म्हाका दिसता मॅक्झिमम जानेवारीन जावपाक जाय. जानेवारी हॉटमिक्स सगळें जातलें. आनी बाकीचे कडेन आसा, दुर्गाबाट आसा, सपना टावन थंय आसा, हें सगळीं आनी कितें आतां हॉटमिक्स प्लांटूय आतां सुरू जातले. थोडे कडेन जालां आसतलें पूण आतां आमी ते म्हाका जानेवारीन सगळीं कामां ही हॉटमिक्साची खूब सुरू जातली. प्रोजेक्ट म्हळें न्ही ते आतां केन्ना स्टार्ट करतले? खंयचे प्रोजेक्ट? आतां वेरियस प्रोजेक्ट सांगले तुमी हे करतले ते करतले, पूण आतां हे केन्ना स्टार्ट करतले? आतां साम उद्घाटन आतां पळय आतां गोशाळाचे आनी दुसरे आमी आमचे ग्रांट्स आसा गव्हर्मेंटाचे तातूंतल्यान आमी आतां 24 तारखेर हे एक पाथवे आशिल्ली फ्रॉम शांतीनगर टू कुर्तोरा नगरी, थंय सगळीं भुरगीं स्कुलाक थंयच्यान वतालीं. ती थंय पाथवे बरी नाशिल्ली, ती आमी पाथवे तेजें उद्घाटन तेजें आमी फूल रिनोवेशन केलें. ते एक फूटब्रीज घातलो. सो सेफली पयलीं ती सेफ्टी नाशिल्ली, सो ते आमी तेजें उद्घाटन दवरलें रोखडेंच 24 तारखेर. ती बरी पाथवे आमी केला विथ फूटब्रीज, तेजें उद्घाटन 24 तारखेर जातलें. तशें आनीक डेवलपमेंट ओपन स्पेस नियर ID, डेवलपमेंट ओपन स्पेस नियर ID
ते सुद्दां तेजें उद्घाटन आमी तें ब्युटिफिकेशन केलां ते ओपन स्पेस तेजें सुद्दां आमकां 24 तारखेक उद्घाटन जातलें. आनी बाकीचे जी हें आसा कामां ती वेगळे वेगळे कामां आसा तेजी आनी हें आसा ओपन स्पेसीची ब्युटिफिकेशन आसा बाकीचे फूड म्हणजे पाथवे ब्युटिफिकेशन आसा तेजें काम चालू आसा थोडे प्रोसेस चालू आसा तेजें जानेवारीन जातलें उद्घाटन. तुमचे बर्थडे दीस कितली डेव्हलपमेंट आहे ना हे दोन ही आसा ती पाथवे जी आसा ती इम्पॉर्टंट आशिल्ली की ती सगळीं भुरगीं थंयच्यान वतालीं जेन्ना म्हाका नजरेक हाडून दिले तांच्या लोकांनी आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ते इम्पॉर्टंट की थंय खूब लोक भुरगीं वता थंयच्यान लोक बाजाराक वता क्रॉस करून सो तांकां हें रिस्क हें डिफिकल्ट खंय नाला आसा मदीं व्हांवता सो तें फूल ब्युटिफूल ते पयली परिस्थिती पयली दीसभर हांव ऑफिसान आसतलो मागीर सांजचे मागीर हांव तुका कळयता सांजचो मागीर ते 4 ते 1-2 फंक्शन करता चड ना ते 2च दवरला की ते कंप्लीट जाले प्रोजेक्ट्स ते आनी बाकीचे आमी तुमकां कळयता केन्ना केन्ना पब्लीक टॉयलेटीची इश्यू आसा ते सद्या म्हणजे कशें ना पब्लीक टॉयलेट तो आसा पळय बाजारान आसा आनी बस स्टँड आसा बस स्टँडाचेर तो आमकां हेणी घेतला तो सुलभ शौचालयान ते ऑलरेडी आमी प्रोविजन केलां बायो टॉयलेट जे आमकां MRFान दिल्ले ते 2 आमी बस स्टँडार दवरला आनी ताका काम बेगीन करपाक लायला ते फॉलोअप चालू आसा आमचें इवन बाजारान जो आसा तो सुद्दां लेडीजाक आमी रेडी करून दिलो पूण थंय बायो टॉयलेटूय वयर आसा आनी 2 सो आमी ते फास्ट करून घेतले तेजे आमी टोटल कितले DCP कितले पब्लीक टॉयलेट हेचे पब्लीक टॉयलेट आतां आमकां आनीक एक सोशल ऑर्गनायजेशन ते CSRांतल्यान आमकां लेडीज टॉयलेट घालपा खातीर आमकां प्रपोजल दिला ते प्रपोजल आमी स्टडी करता आनी खंय लोकेशन पळयता ओन्ली फॉर लेडीज तो लोकेशन खंय सेंट्रल लोकेशन पळयता की जेणे करून आनी अवेलेबिलिटी सारकी आसपा जाय तेजी लँडाची ते पळोवन आमी तांकां दिले तो एक टॉयलेट घालपाक सोदता पब्लीक टॉयलेट. म्युन्सिपालिटी गार्डनाचे बद्दल कितें ते आतां आमी कौन्सिलान रेजोल्युशन घेतलां आमी पे पार्किंगाचें कित्याक हांगा लोक बिजनस सगळे लोक कितें जाता सांजचे बीन हांगा गर्दी जाता सो हांगा सगळें पार्किंग सारकें मेळना आशिल्लें सो लोकांनी खूब इश्यूज सजेशन्स आशिल्ले ते प्रमाणे आमी कौन्सिलान डिस्कस केले आनी आमी इन्स्पेक्शन केलें हांव सुद्दां गेलो इन्स्पेक्शनाक सगळे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार स्टाफ रोडाचे अशे ऑफिसर चीफ ऑफिसर ट्रान्सपोर्ट हे सगळे जेन्ना आमी सिटीन भोंवले तेन्ना कोण आयले की खंय कंजेशन जाता खंय नो वन वे खंय करपा जाय खंय 2 व्हिलर पार्किंग 4 व्हिलर पार्किंग हेच्या खातीर सगळे आमी स्टडी केले आतां तेजो प्लॅनींग आमी रेडी केला आतां फायनल आमी परत मिटींग जातली नोटिफिकेशन काडपाक थोडी नोटिफिकेशन आसा ती दवरून आनी खंय काडपा जाय ती करून थंय सारकें पार्किंग जावपा खातीर 2 व्हिलर 4 व्हिलर खंय वन वे जावपा जाय ते सगळे आमी डिस्कस केला ते फायनल जो आमी रेडी केला आमचे इंजिनियरान तो आमी तेंचे मुखार मांडटले तेंचे कितें सजेशन घेतले कौन्सिलाचे आमी पयर डिस्कस केला ते करून आमी तो पे पार्किंग इमिजिएटली म्हाका दिसता जानेवारी तेजे आमी टेंडर करतले.